सध्याचे सीसीपीचे महापौर आणि उपमहापौर दोगांची टर्म रोकडीच सोंपता। अजून वेंचणुकीची तारीख जाहीर जाल्ली ना, मात ताचे पयलींच पड्ड्या फाटल्यो राजकीय हालचाली सुरू जाल्यात। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बाबूश गटांतलो उदय मडकयकार महापौराचे खुर्चे खातीर इत्सूक आशिल्लो। ते खातीर ताणें स्वता बाबूश गटाच्या नगरसेवकांची मिटींगूय घेतली। मिटींगेंत स्वता आपली इत्सा उलोवन दाखयली आनी आपलें नांवूय जाहीर केलें। हाचेर हेर नगरसेवकांनी उपरांत वचून बाबूशा कडेन हरकत घेतली। मडकयकाराचेर भ्रष्टाचाराचे आरोप आसात म्हूण नगरसेवकांक तो महापौर म्हूण नाका। आपलेच गटांतले नगरसेवकांचो विरोध पळोवन आतां मडकयकारान स्वता बाबूशाक महापौर पदा खातीर आपलो विचार करचो न्ही म्हूण सांगलां। ह्या सगळ्याचेर बाबूशाक विचारल्यार बाबूश म्हणटा, पयलीं वेंचणुकेची तारीख जाहीर जावनी मागीर पळोवया। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बाबूश बीजेपीचे पुंडलीक रावत देसायाक महापौर पदा खातीर पाठिंबो दिवंक शकता। उपमहापौर पदाचेर रेशीत बाबूश गटांतल्यान अस्मिता केरकार रेसीत आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।